Praise God. बापाचे पुताचे पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. मगला बापा अर्कन तुका मगला जेसू तिनवास तुका मगला पवित्र आत्म्या महिमा तुका या वेळा पासत ही घोडये पासत हांव तुका अर्कन दिता. या म्हज्या भाव भयणा पासत तुका दिनवासता. बापा तुझे उतर सांगता जंय दोगां तिगां एकठांय जातात तेन्ना आमचे मदें तूं आसा म्हण. हे वेळार हांव तुका आमंत्रण दिता. हें जें उतर आमी उलयता तें आमचें न्हय पूण तुजेंच जावं दी. हें आमच्या तोंडांतल्यान तुका जाय ते भशेन ल्हानविकायेन समजिकायेन तें उतर भायर काड. पवित्र आत्म्या तूं हे सेशनाक आख्खो टेक कंप्लीट कंट्रोल ऑफ दीस सेशन. आनी जें कितें आमी उलयता तें सोंपें आनी समजिकाय मेळटा तशें कर. तुजें उतर जिवीत आनी तें उलयता उलोवंक आमकां उर्बा आनी उमेद येता. हो वेळ आमकां तुजे सांगातान सारूंक आमकां उर्बा दी. आमचें मन काळीज उक्तें कर आनी आमचो सिंतीद त्या उतराचेर दवर. हें आमी मागणें कोत्ता जेजू तुज्या पुताचे नांवें. आमेन. आमेन. Amen. Praise Amen. God. Thank you, Jesus. Korea Izu. So we'll do 1 Peter 2. ಒಳ್ಳೆ ಅಕ್ಕೋ ಚಾಪ್ಟರ್ ಗಾಲಿಯ Praise God. Thank you, Jesus. 1 Peter 2. म्हणजे आम्ही आता या दिसांनी कित सेलिब्रेट केला? Easter. Yes? Easter. होय. तू कित अश दिसले जोनीना? इस्टर म्हाका तो एक उगडास आसा पूण आमी जेजू परत पुनर्जीवन जातलो म्हण अशें ना. तो ऑलरेडी पुनर्जीवन जावन बापाच्या उजव्याक बसोन आहा. आमची जिविताची ओळख आमी घेवंक तो एक उगडास आमकां हाडटा. Praise God. Thank you, Jesus. So मुगे मोना येले ओ आयज आमी चॅप्टराचे नियाड करया म्हणून. कित्याक म्हणजे डीप भितो गेल जाल्यार जायते लिपलो हाय हिंगा मिस्ट्रीज भितर आनी ते उतर आमकां बारीकसाणेन कोत्ता समजायता. सो वाचया 1 and 2. Praise God. One start करपाचें sister. 1 आणि 2 वाचपाय. Okay, sister Janina, तू वाचून जाय or should I read? सिस्टर तूच वाच रे आयजू. Okay, no problem. Yeah, thank you. या पासत वाईट मनान कांयच करी नाकात. कोणाक फोटी मारी नाकात. दोंगेपणान चलो नाकात. कोणाचीच नाटकाय दोरी नाकात. आनी साडयो साप सांगी नाकात. तुमी हालींच जल्माक आयल्यान तर जशें बाळा आवयच्यान दुधाक आशेतात तशें तुमच्या नव्या जिविताक पोचता तें असल दूध पिवंक पत्रेकात. असल्या दुधान तुमी गोड जावन तुमी तुमच्या तारुणांत वाडटले. प्रेज गॉड. सो वयर राहते तें मातशें चोयलना अशें हांवें पूण दिसना तें आमकां एक हुकूम अशें म्हणून
ह्या पासत वायट मनान कांय कोन्न नाका हें कितें आतां आमी जुमा येताय वायट मनान येना काय वचना जाल्यार सिस्टरीन जातली जोनिनाईन जातली कोण कितें कोन्न तें आमकां हांव ते भाशेन चिंतिता कोण फोर्स कोत म्हूण वचप ना वायट मनान कांयच करिनाकात कोणाक फोट्टी मारिनाकात दोंगेपण चलो नाकात कोणाचीच नाटकाय धरिनाकात आनी चाडयो साप सांगिनाकात हे आमगे दिसा दिसपट्टे अजेंडा असो न्ही हे आमगे लायफाचो पयलो नाव वी आर कन्विक्टेड आतां आमी उगडास कोत्ताय आमी कितें वायट करचे पयलीं आमी नियाळटाय आमी जाणोय आमी कितें उलयताय तें मागीर तुमी हालींच जल्मा येयलें म्हणटा तर जशें बाळां आवयच्या दुदाक आशेतात तशें तुमच्या नव्या जिविताक पोचता तें ओसोल दूद पिवंक ओंत्रेकात असल्या दुदान तुमी गोट जावन तुमच्या तारुण्यान वाडटलीं सो हालीं आमी जल्मा येयलें वय ना कितें जाता आमगे हिंगा एक सेशन आसलोलें आनी थिंग सेशन गेलीं म्हणजे इट वॉज इगोर्जी प्रोग्राम तो इगोर्जीन केलोलो कळ्ळें आनी ती इगोर्जी येताय ते भाशेन ती मनशां वागताय आमी तशें करून वागतालीं सो पूण मागीर सेशन जालें मागीर म्हणटाय आवय बरें जालें मुगे लायफ चेंज जाल्या पुरो आवय म्हाका तें बऱ्या पडलें पुरो आतां थिंगा आहा तेदो बरें जाता आतां ती ऑलरेडी चिंतताय भायर वयता तेदोन म्हाका बऱ्या पडलें पुरो हांवें जायत केलें रिट्रीट पूण म्हाका बऱ्या पडना हे भाशेन म्हाका बऱ्या पडल्या पुरो सो मागीर कितें जाता पवित्र आत्मो आमकोच्यान तांकां सांगता ना 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 ते भाशेन उलोवपा जायना हे भाशेन उलोवपा जाय आनी मागीर ती म्हणटाय तूं आनी कितें उलयता म्हणजे हे भाशेन ती आतां म्हणजे म्हाका एक एनकावंटर जालो ही बायल म्हजे बारबो थिंग रिट्रीट आहलोली पयली आं ती म्हाका ओळखिली आनी मागीर म्हणपा लागली आपूण तुका उगडास आहा आपणा तुजो मागीर हांवें म्हणलें वय मागीर हांवें म्हणलें ना ना आतां हांव ते भाशेन ना म्हूण सांगिल्लें आतां हांव जाण म्हणलें हांव कोण म्हूण आतां म्हाका समजिकाय आहा म्हणलें हांवें कित्या येता म्हूण हांव वयत जाल्यार कित्या वयता म्हूण म्हाका समजिकाय आहा म्हूण सांगिल्लें मागीर ते म्हणपा लागले म्हाकाय बऱ्या पडल्या पुरो हांवें म्हणलें तुका बऱ्या पडलें वो ना पडलें हें काम तुजें आहा you are the one who carries the light with you तो उजवाड पड तुजे भितर घायला तो तूं वयचे पयलीं तुजे भितर वयता आनी हांव ताका सांगता दॅट यू आर फिल्ड वीथ ब्लेसिंग्स यू डोंट हॅव टू वरी यू जस्ट हॅव टू बिलीव हे भाशेन सांगपा लागला ती म्हाका सारकी दोळे काडनासता अशें करून चोयता म्हणजे ह्या न्ही तूं कितें सांगता म्हणल्या भाशेन आनी एक वेळ आमकां कितें जाता आमी मातशे स्ट्रेंज दिसताय आमचो बेज उलयताय काय म्हण पूण तो आमचे वरवीं तो उलयता सो हे भाशेन कितें आमी पयलीं बाळां आहलीं आमी दुदा आशेतालीं तें दूद नासल्यार आमी वाडपा नासलीं फिजिकली कळ्ळें आतां तें दूद आमकां मेळून आमगे वाड जाली पूण आमगे ओतम्या वाड जाल्या ना आतां ती ओतम्या वाड आतां तें आमकां उतर मेळ्ळां आनी तें उतर घेवन आमी कितें कोत्ताय तें उतर घेवन आमी नव्या जिविताक पोसता तसोलें दूद पिवपा ओंतरेकताय आमी ते दुदान आमी गोठाय येवपा आमी आमगे वाड जावपाक आमी वाड जावपा मुखार सोत्ताय कसलो एटेम्प्ट कोत्ताय सो हे भाशेन आमकां ना जाल्यार चोय ती भुरगीं आमगे धाकलीं भुरगीं अशें करून बेश्टीं ती दूद तर पिनासलोलीं ती थिंगा उरतालोलीं तांकां मांस बी घालपा जायना न्ही ती तशीं वाड जावपा नासलो तांगेली सो सेम वे आमकां एक मेळ्ळें स्पून मागीर आनी एक उतर मेळ्ळें मागीर आनी एक उतर मेळ्ळें देवान आमचे पासत वावराडे धाडले आनी ते वावराड्या वरवीं आमकां तें उतर मेळ्ळें पूण आमी तें उतर घेवन केलें कितें तें उतर घेवन आमी हूंय गेलीं हे आतां आमी जायते तेंप जालो जायते वर्सां जालें ब्रदर सदां म्हणटा आमी जायतीं आमी पोन्ने नाय आतां आमी मुखार पावलीं पूण कितू मुखार पावले काय आमगे जिवागे कितू बदलोप जालें काय आनी कितू आमी तें दूद पिवपा ओंतरेकताय काय तें उतर आमी कितू फाटी उगडटाय काय हांव तुमकां सांगना म्हाकाय सांगता
कितू अंतरेकताय काय आम कितू इच्छा आहेत काय how much do we crave for that milk पण आम सदां म्हणटा आज म्हाका बरें जायना म्हाका बरें जावपा ना तें तूंच करतें म्हाका बरें जावपा ना तें हांव आनी मातशें आयकोतां ही आमगे सदांचें हांव आनी मातशें आयकोतां म्हाका बरें जावपा ना तें पण हें कोण उलयता तुजे वरवीं तो दुस्मान तुका सांगू येता तो सो हिंगा सोकोली आमी हो चॅप्टर बरोय सो तो दुस्मान सांगता तुका आतां बरें जावपा ना तें तूं तूं आनी कितें उलयता पूण तुका दिलो हा तो गूण तो वरगूण तुका दिलो हा तूं मातयेचें आयदन कित्याक तो वरगूण तुका दिलो हा बाय 3 आनी 4 घाली प्रेज गॉड थँक यू जीसस आर्गां जेजूक 3 and 4 न्हू येस कित्याक खरेंच सोमी मोवाळ गोड म्हूण तुमी चाखून घेतला जिवो फातोर तो मनशांनी पोरो घाल्लो पूण देवान विंचून काडलोलो आनी ताचे मुखार मोलादीक फातोर तर ताचे सरशीं येयात प्रेज गॉड येयलें आमी आमगे एक उतर आयकिल्लें तें उतर आमकां बरें पडलें जाणू पूण देवान तें उतर आमकां पावयलें आनी आमकां तें उतर बरें पडलें तो मनशांनी पोरो गायलो फातोर ना कित्याक खरेंच सोमी मोवाळ गोड म्हूण तुमी चाखून घेतला आमी चाखून घेतलो ना जाल्यार आमी हाचे हिंगा आसपा नासलो न्ही आमी चाखून घेतलो ना जाल्यार आमी कितें आमगे उतरांचेर सिंतीत दवरपा नासलो न्ही आमगे जिविताचेर सिंतीत दवरपा नासलो न्ही आमी तें चाखून घेतलो म्हूण आमी पावल मारताय आनी तो जिवो फातोर आमी तो कोण तो आमकां ओळख मेळ्ळ्या आनी तेगे उतर आमी चाखून घेतलां तें उतर आमी मानोलां सो प्रेज गॉड आतां 5 चोय नो नॉट 5 6 घालया कितें जालें गो सायबा प्रेज जीसस सो हे भाशेन आमकां तो सोदूं येता आनी आमकां सोदून काडटा 1 Peter 2 सोदून काडटा आनी तें उतर आमकां ती गोडसाण दाखयता ह्याच पासत पवित्र पुस्तक अशें म्हणटा पळयात सियोनांत हांव एक फातोर उबो कोत्तां विंचून काडलोलो कोणशा सोंदीचो मोलादीक फातोर आनी ताचेर बावाट दवरता ती केदींच लोजेक पडपाची नात लोजेक सांपडची नात हे आयकूं येना हॅलो येता सिस्टर येता ओके ओके Can hear. ओके सो हिंग सो म्हणटा चोय कितू आमकां धीर दिता कितू आमकां कितें म्हणटाय ताका कम्फर्ट आमकां बोड दिता आनी म्हणटा आमी ताजे बावाट दवर जाल्यार आमी केन्ना लोचे पडपा नाय 6 बाय ह्याच पासत पवित्र पुस्तक अशें म्हणटा पळयात सियोनांत हांव एक फातोर उबो करतां विंचून काडलोलो कोणशा सोंदीचो फातोर ताचेर बावाट दवरतात ती केदींच लोजेक सांपडची नात प्रेज गॉड आमेन प्रेज गॉड तो फातोर तो जेजू तो पूत देवा गेलो तो आमगे राखूंडार तो सोडवूंडार ताका देवान आपणागे पुता धाडलो आमकां लागून ताका विंचून काडलो ताका कोणशा सोंदीचो मोलादीक फातोर केलो आमी ताजे बावाट दवरताय काय ओ आमी चिंताय काय म्हणजे वी थिंक इन आवर फ्लॅश जायत पाटी आमी डिसिजन कोत्ता जाणा हांव म्हाका म्हणटा डिसिजन कोत्ता जाणो आमी संवसारा हेजे जाताय आमकां येयना बोड
isn't it? आमी घाबरताय, आमी दुबावताय, आमी ते पेद्रू भाशेन जाताय आनी बुडटाय. आनी तरी आमी म्हणटाय आमी उतर जाणय, आमी उतर वाचताय, सगळे स्क्रिप्चर वाचताय आमी, पूण हें म्हाका कित्याक जाता? पूण आमी बुडटाय, आमकां दुबाव येता, कित्याक आमी तें सगळें सरेंडर कोन्नाय, आमी दिनाय देवा कडेन, तें आमी ओडून घेताय, ते मुगे प्रॉब्लेम कोत्ताय आमी. आनी आमी हुमकळटाय, आमी त्रासां पडटाय, आमी आडकोड येताय आमचेर, पूण आमी सांडटाय. कित्याकू तें उतर भितर एक गेल्लो ना, पूण हिंग मुटचोय ताचेर भावार्थ दवरता ती केदींच लोजेक पडची नात. हाव अमेझींग, हाव अमेझींग तो भावार्थ आमकां दवरपा येता काय? आनी केन्ना केन्ना प्रॉब्लेम जायना हें केलें जाल्यार, कित्याक आमी जाणोय आमचे बारबर तो देव आहा म्हूण, देव आमकां राखत म्हूण. मागीर मुखार वच गो बाय. Seventh, sister. येस. म्हणटोच तुमकां भावार्थ दवरतेल्यांक तो फातोर मोलादीक, पूण भावार्थ दवरिनात तांकां जो फातोर बांदप्यांनी पोरो घाल्लो तोच कोणशा संदीचो फातोर जालो. मागीर पूण मनशां आडलोन पडटात तसलो फातोर मनशांक सोकला उडयता तसलें खडप. शब्दाचेर भावार्थ दवरूंक ना म्हणून ती ताका आडोन पडटात. हेंच तांकां देवाचें निर्मण. प्रेज गॉड. हें म्हाका मातशें हें अशें जालें, कित्याक चोय देव आमगेलो मेन फातोर, कॉर्नरस्टोन, मनशा सोकला उडयता तसलें खडप. म्हणटा जो फातोर बांदप्यांनी पोरो घाल्लो तोच कोणशा संदीचो फातोर जालो. पूण मनशान आडिल्लोन पडटा तसलो फातोर मनशांक सोकला उडयता तसलें खडप. पूण आमी कित्याक सोकला पडटाय जायते पाटी? आमी शब्द वाचताय, आमी उतर वाचताय, पूण आमी सोकला कित्याक पडटाय? कित्याक आमी ते शब्दाचेर भावार्थ दवरपा म्हूण विसरताय, आनी तेदो आमी आडकोडन पडटाय. हें सारकें दिसोचोय आमकां आमी मोडांत हुमकळटाय ते भाशेन, तेन्ना तांकांच तेंच देवाचें तांकां निर्मण. सो आमकां भावार्थ ना जाल म्हणटरी आमकां जायती दूख जाता, आमचे भितर शांती आसना, आमचे भितर भिरांत आसता, आमचे भितर क्वेश्चन आसताय जायतीं, तेदो आमच्या जिवाक कितें जाता? आमी सगळीं आहा हे जाग्यार. सो तेदो आमी कितें आसता? देवागे उतर आहा आमी सगळें जाणय, पूण जेन्ना तें आमी उजार करूंक पडटा तेदो आमकां कितें जाता? आमकां भिरांत येता, दुबाव येता, आमकां दुसऱ्यागे उतरां उगडास येता, आनी आमकां जायतें म्हणजे मन आमगेलें घुसपाक गोंदळ आसोंक पडटा. सो प्रेज गॉड. पूण जोरी आमी देवाचे विश्वास, आतां मगे एक धाकलीशी टेस्टिमनी म्हणना हांव, म्हणजे देवाक अर्घ दिवपाची सारकी. इस्टर दिसा आमी सोनोरा मिसा वयताय सायन्साची. आतां हांव सोनोरा सोकाळीं वयतां कोणा हेल्प करपाक, आनी गाडयेन मातशें बसत थिंग आहा, म्हाका भयणीन फोन केलो मातशें यो म्हण. मातशें यो म्हणल्यार म्हाका कळ्ळें आतां हें आनी कितें, हें कितें जालें म्हणपा भाशेन. आतां पूण चोय पयलीं हांव जालो जाल्यार म्हाका भिरांत येता आसलोली. हांव उबो रावलें आनी बरें म्हणलें, आनी हांव भायर सरलें वचपाक. आतां वयता आसतना हांव म्हणटा कितें जालें तें म्हाका सांगिल्लें ना, पूण म्हाका कळ्ळें कित्याक मुगे पाय हिंग आहा तो कितें पूण ताका जालां आसतलें, कित्याक फ्रायडे ताका घुंवड येयली इगोर्जी. सो हांव आतां वयता आसतना म्हणटा, गॉड तूं म्हज्या मुखार गेला आनी कितें जाय तें तुवें पयलीं केलां, आनी तूं बेश्टो आदरा म्हूण म्हाका कोत्ता, आनी तूं जाणो म्हाका कितू जातो तें, आनी कितें जाता तें तूं गेल जाल्यार हांवें कित्याक भिवपाचें. हांव हे भाशेन मुकोडे उलयतां आनी हांव गेलें थिंग गेलें पावत थिंग आहा एम्ब्युलंस आहा थिंगा. आतां हांवें म्हणलें हें आनी कितें जालें. सो बरें आहा तरी पूण म्हाका भिरांत जालें ना,
तरी पूण म्हाका आडकोड जालना कितें जावं आतां चोया कितें जालें तें सो हांव देवरा कडल्यान भितर गेलें जाल्यार सगळें रगत सारकें नाकांतल्यान तोंडांतल्यान सगळी दिमींतल्यान आख्खें आंगा सामकें रगत आनी तोंड बोंड सुजलां सारकें जाणा सो हांवें म्हणलें कितें जालें देन म्हाका कळ्ळें कितें जालें तें सांगिल्लें आतां हांवें म्हणलें तो हॉस्पिटलान वचपा रेडी ना एम्ब्युलन्स हाडलें आनी ते थिंग बसून रावता हांवें म्हणलें ना 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 ओय आनी ना विचारप ना चल या म्हणलें बसयलीं आनी गेलीं तांचे बारबर हांव गेलें मागीर सो एम्ब्युलन्सीन बसून आनी हांव त्या भुरग्यांक सांगता हांव आतां ते आहाय तांकां म्हणलें तो इतू गोड मनीस तो सदां देवाचे भावार्थ धरता तो उलयता आमी गेलीं हॉस्पिटलान गेलीं जाल्यार आतां तरी हांव देवा सांगता तो कोण दोतोर येतलो तो सारको तूं जाय तोच येतलो कित्याक ते सगळे हिंगाचे ताका उलोवपा हांव जाय पडटा बायको क्वेश्चन विचारपाक सो हांवें म्हणलें ते मनीस येतो ते सगळे तुका जाय ते भाशेन येतले आनी कांयच आडकोड जावपा ना आमी हिंगा रातभर रावपा नाय आमी गेलीं वयतलीं रावपा पडटा मातशें पूण आमी वयतलीं पूण होरेंच सगळे एक्सरे काडली ते सगळे क्लीन केलो तशें सगळें उणें जालें एक्सरे काडली स्कॅन केलें एवरीथींग नॉर्मल आतां हांव घरा येयलें मागीर मातशें म्हाका मिसा वचपा जाय म्हण मागी भयण येयली म्हाका सोडपाक सो हांव म्हणटा सायबा तूं काय बरो जरी तुजी म्हाका तुजी ओळख नासलो जाल्यार मगे हाल कितें जातासलोले जरी तूं मुखार सोन मुगे काम कोन्न नासलो जाल्यार कितकोन म्हाका कोट्टासलोलें मुगे देव कोण तो जरी हांव इगोर्जी फकत इगोर्जी केली जाल्यार तें म्हाका पुरो आसलोलें ना पूण आतां म्हाका देवागे प्रेझन्स सारकें कोट्टा आनी होरें इतू म्हाका पीस शांती जाली कित्याक मिसा गेलीं बरे भाशेन मीस जालें आनी मागीर हांव म्हणटा वाव हाव ब्युटिफूल इज आवर गॉड हाव ऑसम ही इज तो जाणो आनी होरें लोजये घालपना म्हणटा तें आमकां हूंय आमकां सकयल देंवपा दिना तो सगळें आमकां आपणा जाय ते भाशेन कोत्ता आंज पडव्यान धाडटा आपणागे रुपान आनी तें सगळें काम कोत्ता आनी हे भाशेन आमकां भावार्थ तर ना आमी त्या भावार्थान आमी जियेनाय तें आमी उतर आयकोत ते उतरां आमी उपयोग कोन्नाय जाल्यार हांवें कितें आमी आडलोन पडटाय आमी पडटाय जाता म्हाकाय जाता जायत पाटी आनी मागीर हांव उठोता पोत्तून हांव मागीर पोत्तून उठोता उगडास कोत्ता आरे जावं आसूं गॉड यू आम ते कितें पूण एक उतर जाता तें उलोवपा जाय आनी तें उतर आमकां धीर दिल बगर केन्ना रावना कित्याक आमी कोण तें उतर आमकां मेळ्ळो तशें आमी कोण केलें बाय नायन घाल आमकां तें उतर मेळ्ळो तशें आमकां देवान कितें केलें आमकां आसलो तशें आहाय आमी ना आमकां कोण म्हूण सांगलें आमचें कितें केलें ताणें आमगे जिविता ताणें कितें केलां आमकां खंयच्या जाग्यार बसयलें सो सांगू पूण तुमी देवान विचून काडलेलें खूळ तुमी राजकी यादनिकी खूळ तुमी देवाचे सेवेक संस्कारलेले राष्ट्र तुमी देवान आपली करून घेतलेली पोरसां ताणेंच तुमकां पातकाच्या काळोखांतली भायर काडून आपल्या मोहिमे बरीत उजवाडाक पावयल्यांत तुमचे खातीर आपणे केल्ली अजापांची कर्तुत्वां तुमी वाखाणचे खातीर देवान तुमकां विचून काडल्यात आदी तुमी देवाची पोरजां न्हय आसल्यात पूण आतां तुमी ताची पोरजां जाल्यात आदी तुमकां देवाची काकलूत मेळूंक नासली पूण आतां तुमकां ताची काकलूत मेळ्ळ्या प्रेज गॉड हें चोय हो एक वर्स इतुलो हे आमी म्हणटाय आमी प्रिन्सेस आमी देवागे भुरगीं आमी देवागे मनशां आमी विंचून काडलोलीं आमकां देवान उतर दिलां तें उतर आमचे भितर जियेलां त्या उतरान आमचे भितर रेग गेल्ल्या तें उतर वाड जाल्या तो रूख वाडोला आमचे भितर पूण सेम म्हणटा चोय देवान
पूण तुमी देवान पूर्ण. But you are God's chosen ones. देवान विंचून काडलेलें कुळ. तुमी राजकी याज्ञिकी कुळ. तुमी देवाचे सेवेक संस्कारलोले राष्ट्र. तूं बेश्टें येदेशें न्ही. तूं येदेशें हिंग उबें आहा म्हूण तूं न्ही. तूं व्हडलें राष्ट्र. You are a big nation. तूं देवान आपली करून घेतलोली पोरसां. म्हणल्यार चोय तूं कोण तें. आमी म्हणटाय आमी सदां आमकां चोयताय तेदोन आमी आमकां दाखलेशें चोयताय. आमी आमकां दाखले करून घेताय. आमी आमकां सकयल जाग्यार घेताय. बट चोय आमकां देव कितें म्हणटा. ताणें तुमकां पातकाच्या काडूकांतली भायर काडलें आनी आपल्यागेल्या मोहिमेवत उजवाडा पावयलें. ऑलरेडी भायर काडलीं आनी आपणागे उजवाडा पावयलीं. आतां आमकां दिसता आमी उजवाडा आहाय म्हणून. आमकां दिसता आमचे काडूक येता पूण आमी उजवाडा आहाय दिसता. ना, आमी तेच काडकां पोत्तून येताय आनी मागीर उलयताय त्या काडका खबर. त्या काडका ग्लोरी दिताय. तुमचे खातीर आपणें केल्लीं आमचे पासत ताणें अजाप केलें न्ही. आपणें केल्लीं अजापां कर्तुवां तुमी वाखाणचे खातीर देवान तुमकां वेंचून काडल्या. आपणागे नांव वयर काडपाक आमकां वेंचून काडलें. आपणागे काम करपाक आमी वेंचून काडलें. जरी आमी तें झगडास करनाय जाल्यार तीं कामां आमकां कितकोन जातलीं. आमकां उजवाड कितकोन दिसती पडटलो. आमकां तागे आवाज कितको आयकूं येतलो. तें उतर आमचे भितर ना जाल्यार आमी पळोवंक जालें न्हय. डॅम 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 करून आवाज येता ते भशेन त्या लाताचो रितेल्या. आदीं तुमी देवाची पोरसां न्हय आहलीं हुंय. तुमी नासलीं हुंय आपणा जाय तसलीं. पूण आतां तुमी ताची पोरसां जाल्यांत. काय बरें. आमकां डिग्री मेळना. आतां तुमी देवाची काकूळट पयलीं आदीं तुमकां देवाची काकूळट मेळूंक नासली हुंय. पूण आतां देवाची काकूट मेळ्ळ्या. देवान आमगे काकूट केल्या. आमकां काडकांतू उजवाड्या हाडलें. आमगे सगळें चिकोल आहलो तो काण आमकां न्हावयलें, निवड केलें आनी आमकां हिंचून काडलें. कितें कोत्ताय आमी हिंचून काडलें म्हणून. आमकां देवान हिंचून काडलें म्हणून आमी कितें कोत्ताय. आसूं मागीर हाल चोया तें. म्हाका बरें जायना तें. तें फ्लावी कोत्तलें, तें नेटी कोत्तलें, तें जोनिना कोत्तलें. एकल्याक आमी लोकयताय. पूण म्हजे भितर दिलो आहा तें हांव कितें कोत्तां. म्हजे भितर वरगूण दिलो आहा तेजो हांव कितें कोत्तां. तो घेवन हांव कितें कोत्तां. बरें एक आमी डायमंड नेकलेस घेयली. ती आमी सारकें म्हणचे आमी घेताय ती अमके ओकेजनाक घालपा आनी ती घालबोगोर आमकां सुसेग आसना. कित्याक ती आमी घायल म्हणटरी सगळ्यांक चोवपा जाय. हय ना. So we demonstrate it, we advertise it, and we put it on. So everyone can see it. जाल्यार तुका दिसता तूं तेसो डायमंड नेकलेस म्हणून. देवा जाय म्हूण तुगे गूण उजा जालोलो. केन्ना दिसता. तुजे भितर कितू थीक गायलो हाय. कितू वावर देवान तुजे केला. ना 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 हे भाशेन मारिया घातची हे भाशेन फ्लावी करुया. नाका नाका ते जोनिना मातशें चेंज करुया. कॅन यू इमॅजिन. ताणें कितू वावर आमचे जोण एकल्याचे केला. आनी जोण एकल्या एक एक गूण गायला. एक एक वरगूण गायला. आतां आमी आमगे ते डायमंड नेकलेस लोकां दाखोवपा सोदताय. आनी देवान ते आमचे भितर डायमंड घायले ते आमी कित्या लिपयताय काय. ताका नाका दाखोवपाकू. ताका नाका aren't we the diamond necklaces that he wants to show? Praise God. So ताकाय जाय आपणागे भुरगीं आमी आमगे गूण दाखयलोले.
सो आमगे गुण चोयन देवान आपणा लोकांन आपणा अर्घ दिलो न्ही पूण आमी अटेम्प्ट करपा जाय न्ही आमी हुंयच्यानू पूण अटेम्प्ट करपा जाय आमगे तोंड झीप केलें जाल्यार आमी खंय पावनाय राव मातशें 1 मिनट प्रेज गॉड ओके जीसस सो ओय हे भाशेन चोय काय बरें कोन्न तेंक कोंकणी बरयलां आहा चोय आदी तुमी देवाची पोरजां न्हय आहली हुंय तुम देवागे न्ही आहली हुंय म्हण चोय आमी हुंय आहली ती आमी सोगलीं जाणोय पूण आतां तुमी देवाची पोरजां जाल्यांत आदी तुमकां देवाची काकूट मेळूंक नासली पूण आतां तुमकां मेळ्ळ्या व्हडलो गिफ्ट पूण कित कोत्ताय आमी कित केलां आमी केदों कोत्तोली आमी सो नियाड कोरया बारीक बारीक चिंतया आमी ओय ओय होरें काय ओतून वाचया हें उतर तूं तें उतर एक उतर वाचीत तेदो न्हू तुका तो आवाज आयकूं येतलो तो आवाज सांगतलो कित करपा तें आनी तुगे कांयच काम ना तुवें होकोत पावल मारपाचें तो आपूण सोगलें आपणागे काम तुजे वरवीं करून घेता सांग होरेंच कांयच त्रास नाय होकोत तुगे काम वय म्हणपाचें सो प्रेज गॉड मागीर मुखार या बाय थँक यू जीसस हालेलुया प्रेज गॉड भोव प्रितीच्या भावा भयणीनो हांव तुमकां असो उलो करतां तुमी परदेशी आनी वाटसूर देखून ओतम्याचेर झूज करतात त्यो कुडीच्यो वंदवण्यो सोडून दियात आमचो बाबार्थ दवरिनात त्या लोकां मदें तुमची चाल इतले माणसुगेची जावन दी की तुमकां ती अपराधी म्हणून लावून दितात जाल्यारूय तुमच्यो बऱ्यो कोरण्यो पळोवन तो येतलो त्या जोडटेच्या दिसा ती देवाक वाखाणूंक पावतेली हे कामा लागून आमी कितून काडलें चोय तेणें इमॅजीन कळ्ळें हांव तुमकां असो उलो मारतां तुमी परदेशी आनी वाचूर देखून ओतमेचेर झूज कोत्तात ते कुडीच्यो वंडोवण्यो सोडून दियात म्हणजे म्हाका हें करपा जाय म्हाका हांव हिंग वचपा जाय म्हाका हें दाखोवपा जाय तें दाखोवपा जाय हांव जाणो आमी कोन्ना हें आतां कळ्ळें पूण देव आमकां सोदून काडटा देव आमकां इंचून काडटा देव आमकां दाखोवपा सोदिता कितें आमकां आडकासां उजवाडां पडलें आमकां इंचून काडलें आमकां काकलूट दाखयल्या आनी आमी दुसरी जालें आमी निवड जालें आतां सो तो हिंगाय तेंच म्हणटा भावार्थ आमचो भावार्थ दवरिना त्या लोकांक मदें तुमची चाल इतले माणसुकीची जावं दी की तुमकां ती अपराधी लावन दितात जाल्यारूय तुमच्यो बऱ्यो कोन्यो पळोवन येतल्यो त्या जोडटेच्या दिसा ती देवाक वाखाणूंक पावतली दिसा दिसपट्टी आमकां भावार्थ नासलो मनशी मेळटाय आमगेल्या लायफांत आमचे भितर आमगे सोबंती म्हणजे आमी एक उलयताय आनी ती दुसरी उलयताय सगळें जाता तें पूण आमी कितें आमी देवा उतर जाणा आमी जाणोय आमचे भितर कितें आहा तें आमी जाणोय आमी कोण ती सो माणसुकेन आमगे जिवीत जियोवपा आमकां गरज तुमच्यो बऱ्यो कोन्यो पळोवन तो येतलो त्या जोडटेच्या दिसा तुमी देवाक वाखाणूंक पावतली आमी म्हणटा आवय कितू प्रॉब्लम येताय सायबा कित कोच्चें सायबा कितू प्रॉब्लम जाताय सायबा प्रॉब्लम 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 सो चोय कित कोन्न सांगत ती जोडटे दिसा आमी देवा वाखाणूंक पावतली हें सगळें लायफां येता तें आमकां वाडोवपा येता आमकां शिकोवपा येता आमकां बदलपा येता सो प्रेज गॉड थँक यू जीसस तुमकां कितें उलोवपा जाय
सिंपल हें सगळें जाणा हो चॅप्टर. आतां हांवें म्हणलें चल मगे दोनी दाडी दड गायलो परस एक सोंपें आहा तें काडया म्हण. सगळीं जाणाय. मागीर वाच गो बाय. 13 जालीं न्ही. 15 वाच 15 सकयल या. प्रेज गॉड, थँक यू जीसस. सो उगडास कोराय, बारीक उगडास कोराय. तुमी आहाय ती कसले कारणां लागून नाय. हिंग आहाय ती कांय करपा नासलो म्हूण तुमकां टायम ना म्हूण तुमी येयल नाय. तुमी आहाय ती तुमकां देवान बदललें, देवान विचून काडलें, देवान खाकलुटीन आपणागे केलें तुमकां. खाडकांतू उजवाडा हाडलें. आमकां सगल्यांक, तुमकां न्ही आमकां सगल्यांक. पूण आमगेलो एक पर्पज आहा, एक आमगेलो वावर आहा करपाचो. आनी तें कितें देवागे खुशी. चल गो बाय 15. पिशी मनशां आपलें नेनारपण दाखोवन उलोयतात, पूण तांचें तोंड तुमी तुमच्या बऱ्या करण्यांनी बंद करचें म्हूण देवाची खुशी. तुमी कोणाचीच चाकरां न्हय, पूण फकत देवाची. देखून स्वतंत्र मनशां कशीं चलात आनी तुमची स्वतंत्रताय कसलीच विकोटाय दांपून दवरूंक वापरी नाकात. सगळ्या प्रेज गॉड. मनशांक हें सारकें सोंपें. रा बाय, हें सारकें सोंपें. हिंग कितें म्हणटा, पिशी मनशां आपलें नेनारपण दाखोवन उलयतात. सो म्हाका हे दिसांनी हांव सांगता हांव फ्लावीक, म्हाका हे दिसांनी एक खूंय जाल्यार हांवें आयकिल्लें. कळ्ळें, पिशी आनी शाणी त्यो दोनूय अस्तुऱ्यांचें आमकां खबर आहा. पिशां कोडे तेल आहलोलें सारकें भरलोलें. कोणाको तेल आहलोलें इनाफ. शाण्या कोडे न्ही. पिशांगे तेल काबार जालें. मागीर ताणें कितें चिंतिल्लें, आमी वचून घेवन येयलो बरीं तेल. आनी तीं काडलीं भायर गेलीं. सो न्हवरो येयलो आनी तांकां चुकोलो, तांकां भितर घालनाय. ओके, आतां तीं 10 लोक, 5 पिशी 5 शाणी. शाण्यांको भरपूर तेल आहा, पिशांको तेल ना. तीं गेलीं तेल सोदूंक गरजे वेळार. आतां तीं मनशां आहलोलीं, आजीर आहलोलीं आनी तोयार आहलोलीं. वर यू प्रेझेंट? They were all present. आख्खीं 10 जाणां तीं आजीर आहलोलीं. सो ह्या चिंताय. कित्याक म्हाका आख्खें वीक बोय हें चिंतून येता. Am I present or am I prepared? तीं आजीर आहलोलीं. They were all आजीर. They were all present. कळ्ळें? पूण आमी तयारी नाय, आमी तयार कोत्ताय. Were they prepared? आतां तेल काबार जालें मागीर कितें करपाचें हें चिंतून येयलें तीं ना. फकत 5 जाण चिंतून येयलोलीं. तेच भाशेन आमी विंचून काडलोलीं देवागे भुरगीं. आमी त्या पिश्या भाशेनू ओ त्या शाण्या भाशेनू. आमी तयारेन येयलें, आमी बेश्टी आजीर जावपा येयलें. सगळीं 10 जाण आजीर आहाय. पूण 5 जाण प्रिपेर्ड आहाय. 5 जाण तयारेन आहाय. सो आमकां कोण जावपा जाय? आजीर जावपा जाय, तयारेन जावपा जाय. आजीर एन तयारी बोथ. आजीर जावपा जाय आनी तयारेनूय येवपा जाय. सो हिंग पिश्या मनशां आपलें नेनारपण दाखोवन उलयतात. कळ्ळें? आमी एक पाट नेनारपण दाखोवन आमी आमगे वालोर इतलोसो चोयताय. आमगे वालोर कितू आहा तो इतलोसो. त्या मनशा भाशेन हांव न्ही. पूण तांचें तोंड तुमी तुमच्यान बऱ्या कोन्यांनी बंद करपाचें म्हूण देवागे खुशी. कित्याक तुमी जाणोय तीं नेणोय, तीं नेणार. सो तुमी कोणाचीं चाकरां न्हय. You all are princesses, prince, daughter of Most High King. सो देखून स्वतंत्र मनशां कशीं चलात.
तुमची स्वतंत्राय विकोटी दांपून दवरूंक वापरी नाकात. चयला तुमगे फ्रीडम हुई लिपोवन दवर नाकाय आनी मागीर कोण हाडटा ती गार्बेज तुमचे घेयनाकाय. बी फ्री. That's how God wants you to be. देखून देवान इचून काडलें तुमकां स्वतंत्र जावपाक. आमी स्वतंत्र ना जाल्यार आमी तें उतर उलोवपा पावनाय. आमी मुखार पावल मारपा पावनाय. तें डायमंड नेकलेस देवान गुंतील ती आमी घालपा पावनाय. आमगे पोरजोळपा पावनाय. आमी चेपताय भितर कित्याक आमचें अन्न उडयता लोक आनी मागीर आमकां दूख जाता आमी रडटाय. सो हिंग मागीर पोत्तून तेंच म्हणटा 17 सकयलोस बाय. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. बरें 19 या 19 दिसत म्हाका 17 मनशान मनान लेखतात. ओके 19 वाच. कित्याक देवाक अशें जाय म्हूण समजून फावो नासतना भोगूंक पडटात ते कश्ट सोंसणीकायेन घेतले जाल्यार हें एक देवाचें देणें. वायट केलां म्हणून मार घेतलो जाल्यार हातूंत कसली वडवीक. पूण बरें केलां आसतना खास्त भोगल्यार देवा मुखार मोल आसा. खरेंच म्हणल्यार देवान तुमकां ह्याच खातीर आपोवणें दिलां. कित्याक खुद क्रिस्तान तुमचे खातीर कश्ट सोंसले आनी आपल्या पावलांनी तुमी चलूंक तुमकां ताणें देख दवरल्या. प्रेज गॉड. प्रेज गॉड. आतां तूं बारीक तें वाचील जाल्यार चय आमी भुरग्यां शिकयताय न्ही जायतें भुरग्यां आमी म्हणजे म्हणटाय आमगे भुरग्यां आमी शिकयताय वाडयताय आनी कोत्ताय आनी नो नो डोंट डू दॅट यू शुडंट डू दीस यू डू दॅट. आमी तांकां सारकें तें स्ट्रायव कोत्ताय पूण एक एक पाटी आमी तें फॉलो कोन्नाय प्रिंसिपल. आमी दुसऱ्यांक सांगताय पूण आमी फॉलो कोन्नाय. समजता न्ही कितें सांगता एक एक पाटी आमी सांगताय भुरग्यांक करेक्ट कोत्ताय. You respect others, you do this, you do that, you should do this. पूण त्या भुरग्यांक एक एक पाटी आमगे लायफान तें दिसती पडना. कळ्ळें. पूण जेजू हिंग चोय काय बर कोन्न सांगिल्लें तें खरेंच म्हणल्यार देवान तुमकां हेच खातीर आपोवणें दिलां कित्याक खुद क्रिस्तान तुमचे खातीर कश्ट सोंसले आनी आपल्या पावलांनी तुमी चलूंक तुमकां ताणें देख दवरल्या. तो बाडो देव एक ताका पातो घालोलें ना. कितें वायट केलोलें ना. ताका तें डिजर्व जातालें ताका सफरींग दिलो तें डिजर्व जातालें ना. ताच्यान आडोवपा जातालें येस. कित्याक तो देवागे पूत ताका कित्याक पडलोलें पूण तो सगळें सोंशिलो आनी बरें करपा ती आमकां देख दिली. आपल्या पावलांनी आमी चलूंक तुमकां ताणें देख दवरल्या. सो तेणें तो एग्जाम्पल दिला आमकां आमकां देख दिली. चयलां म्हाका जालें पूण हांव उलयलां ना. सो बारीक एक एकलें एक एक रेवलेशन मेळटलें हे स्क्रिप्चराचें. कित्याक ताणें आपूण पयलीं कोन्न दाखयलें आनी मागीर आमकां शिकयलें. ताणें कितें आपूण केलें तें आमकां दाखयलें आनी कांयच चेंज केलें ना. ताणें आमकां दाखोवपा जाय म्हूण ते भाशेन केलें ना. तो एक कितें जालो ही बिकेम द लॅम्ब and he allowed himself to be treated that way, to suffer that way, so he can be an example to each one of us. So nicely म्हणजे बरें कोणान एक एक ट्रान्सलेशनाचे सो देखू म्हाका आख्खे हे चॅप्टराचो उगडास येयलो. एक 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 वाचील जाल्यार व्हेरी डीप इट इज. यू नो तो म्हणटा आपूण देख दिली तुका आनी कोण नासलें चोवपा नाका मुगे देख घे तूं. हांवें कितें सांगिल्लें तें कर तूं. तुका हांव सांगता पूण आपूण कोन्न नासतना तुका करपा लायना. How beautiful, how amazing. You know, Gurbay 20. 20 वाचो सिस्टर. Yeah.
वाईट केला म्हणून मार घेतलो जाल्यार हातून कसली वडवीक पूण बरें केला आसतना खास भोगल्यार देवा मुखार मोल आसा खरेंच खरेंच म्हणल्यार देवान तुमकां ह्याच खातीर आपोवणें दिलां कित्याक खुद क्रिस्तान तुमचे खातीर कश्ट सोंसले आनी आपल्या पावलांनी तुमी चलूंक तुमकां ताणें देख दवरल्या सो ब्युटिफुल पोतून वाचाय तें ओके पोतून वसाय आनी पोतून तो चॅप्टर घेयाय आनी एक एक वाचाय एक शब्द सारको मेकळो कर आनी हे भाशेन देवा उलोवन दी उतर घेवन आनी कितें हे दिसांनी आमी इस्टर केला हे दिसांनी गुड फ्रायडे केला गुड फ्रायडे आमी जायत रोडले जायत त्रास केले राव तें केलें इस्टर येतो म्हूण आमी जाणूय आतां सो हे भाशेन आपूण केलां आनी आमकां दाखयलां ताणें कांयच वायट केलें ना ताणें पातक केलें ना ताणें चूक केली ना पूण तरी सगळ्यान ताजें घालें आपणागे ओन मनीस पासून ताका सोडून गेलें आनी आमी देशे वस्तूंची कंप्लेन कोत्ताय व्हडलें ताणें कसलेंच पातक करींक ना ताच्या तोंडाक कसलीच लोबाडी मेळूंक ना पोर थिंग म्हणपाचें आमी म्हणटाय सोरें चोवपाक गेलें चोय पूण तो देव तो आमकां शिकोवपा येयलो सो हे भाशेन आमकां देख दिल्या कळ्ळें आमकां देख दिली ती आमी ती देख घेवन आमी जियोया पावल मारया सादूर जावया आनी आमी समोरपी आमकां लेट अस फॉलो द स्टेप्स सगळें आमकां जायना पूण आतां आमी येताय बरें जेम्स 1:22 घालया बाये आमी येताय उतर आयकताय कळ्ळें तें उतर आमकां उलयता जायत पाटी उतर उलयता 100% कितें कोण उतर उलयता ब्रदर सारको गडगडायता उतर उलयता आमकां कानाको आमकां आयकूं येता आमकां तें उतर लागता पूण स्टेप मुखार वचना कळ्ळें एक पाट दुबाव येता पूण आमकां क्वेश्चन विचारपा बरें दिसना चोय लॉज जेजूगे न्ही लॉज येत ती जेजूगे न्ही ती देवा मुखार सान येयना लॉज येत ती तो सोयतान तुगे डायमंड आहाय ती चोरपा येता तुगे ग्रेस्काय तुजे भितर आहा ती तो चोरूं येता तेन्ना तो तुका ती लॉज दिता पूण उतर जाय ताका फकत तुगे आवाज जाय तें उतर उलोवपाक सो 22 घाल गो बाय वाची देवाचें उतर फकत आयकून तुमकांच फोटो नाकात पूण देवाचे उतरा प्रमाणे चलात जी कोण उतर आयकतात पूण ते पाळिनात ती आपलेंच तोंड एका आरशांत पळयतल्या मनशा सारकी तुमकां फोटो येना काय हूंय देवागे उतर आयकिलें येयली तुमकां फोटो येताय आमी आमकां फोटो येताय पूण देवाच्या उतरा प्रमाणे चलात जी कोण उतर आयकतात पूण ते पाळिनात ती आपलेंच तोंड आरशां चोयन आमी आरशां चोयल्यार कितें जाता आमी लायताय कितें आहा तें आनी आमी आरशां चोयताय पूण आनी मातशें रावन आरशांतूय भायर गेल्यार इसोत्ताय कितें आहा तें हय ना आमकां कसो दिसताय तें आमी इसोत्ताय सो आपलेंच तोंड ती आरशां चोयता ते भाशेन हूंय आनी मागीर म्हणटा चोय तांणी आपणाकूच बरे भाशेन पळयली मागीर ती गेली आनी आपणाचें रूप कसलें तें ती विसरली आमकां जाता सगळें जाता ते भाशेन आमकां उतर आयकिलें वेनसडे वचपा जाय तें उतर आयकपा जाय एक पाट हें म्हाका जाता उतर आयकूं आज बसपा जाय उतर वाचूंक तो येता चोर आनी कितें दिसती पडटा आनी कितें आयकूं येता सो आमगेली डिझायर आमगेली डिटर्मिनेशन आमगेलो होक तें उतर जाय दी पूण
स्वतेची समर्पण समोर नियाळटा आणि तिका थीर रावता आणि आयकून तिचेर विसर घालिनासतना आपण्या कोन्यांनी ती पाळटा तो आपण कोत्ता तितले आशीर्वादिकूय जातलो जाता हाव अमेझिंग तें उतर पाडीत राव जाल्यार तें उतर होकोत आनी कांय ना उतर देवागे उतर हय हांवें जायते आयकिलां पूण देव म्हाका कितें सांगता देवान म्हाका कितें सांगिलां देव म्हाका कितें उलयता एक एक पाटी आमी मनशां उतर दिलें ती मनशां आमकां उलयताय ते भाशेन आमकां न्ही म्हणजे ती आमकां काट अशें कोत्ताय काट कोत्ताय म्हणल्यार तूं जाण म्हूण समनाका नो नो इट्स ओके अशें म्हणल्या भाशेन तांकां आनी आयकपा नाका जाल्ल्या भाशेन कळ्ळें तरी पवित्र आत्मा आमकां सांगतलो कितें करून उलोवपा म्हण तांकोडे कित्याक ही सगळीं आमकां येताय आमगे वाड जावपाक आमगे बूद वाडोवपाक पूण उतर आमचे भितर आहा तेदो कितें जाता रीग घेवन आहा तेदो कितें जाता जेजूगे रूप जेजू आमचे भितर आहा तो दिसती पडटा गॅलेशियन्स 2:20 केलें गो बाय सो हे आमी बेस्ती ना हिंगा आतां इतू तेंप आमी उतर आयकताय इतलो तेंप तें उतर एक 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 केन्न तें उतर वसोता सारकें भितर तें थिंगा रावता काय तें आमगे काडटा आनी मुखार वचना काय कित्याक उतर आमकां सांगता तुमकां आपयलें रूख जावपाक फोड दिवपाक बरी फोड दिवपाक पूण तो आमचे भितर जियेता ताणें आमकां एकलो सोडलो तें उतर येयलें म्हणटरी पवित्र आत्मा भितर येता तें उतरां आमी मानून गेलें म्हणटरी आमचे भितर तो रीग घेता आमचे भितर तो जियेता आमगे सांगाती जाता आमगे टिचर जाता आनी आमकां आपणा भाशेन जावपाक शिकयता 20 वाच गो बाय हांव हांव आतां आतां जियेता तो हांव न्हय तर क्रिस्त म्हजे थंय जियेता म्हज्या असोक्त मनशा सोयबांत हांव आतां जियेता तें जिवीत म्हजो मोग केला आनी म्हजे खातीर आपणाकूच संपूर्ण दिला त्या देवाच्या पुताचेर बाबार धरून हांव जियेता प्रेज गॉड थँक यू जिजस हांव जियेता हांव आहा हांव पूण तो हांव न्ही तो क्रिस्त म्हजे भितर जियेता म्हज्या अस्कोत मनशा सैमान हांव आतां जियेता तें जिवीत this life that I live now I live by faith तें जिवीत म्हजो मोग केला आनी म्हजे खातीर आपणाकूच समर्पण दिला ते देवाचे पुताचेर बाबार धरून हांव जियेता आवय सायबा काय बरें तें चोयाय काय बरें तें चोयाय एक एक उतर होरेन तोरसाद म्हणटाय ते भाशेन साच 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 करून खातोत्ता उतर सो तुजे भितर कोण आहा तूं कोणूय येवं तुजे ओ मारून तो मारून तो मारून हें मारून उतरांनी दुख्ख जाता एक पाटी पूण तुजे भितर कोण आहा तुगे काम कितें ताणें तुका कितें शिकयलां तो तुका कितें उलयला ताणें तुका कसो देख दिल्या ओ माय गॉड कितू क्वेश्चन विचारपा तेंचोय आपुणूय न्ही हुंय हें जिवीत आपूण जियेत तो मुगे हुस्कोत मनशा आमी जाणोय देव जाणो आमी हुस्कोत म्हूण आमी कितू पाट पडटाय ती देव जाणो पूण आमी वयर सोरताय आनी आण मारपा लायताय कितें कोत्ताय आमी तो भितर आहा म्हूण आमी चिंताय तेगेण आमी देख दिली ती आमी चिंताय आमचे आडकोड येताय ते जाणो आमी कितें करपा तें समजना ते जाणो आतां हांवें मुगे एक एग्जाम्पल दिला कितें करपा तें समजना आनी मागीर आमी रडटाय
ते आमकां हेल्प कोत्ता रोडनी आमकां आदार दिताय भिरांत रोडनी आमकां भिरांत दिताय रोडली म्हणटरी भिरांत येता पूण तेच तोंड बंद कोन्न जो हुंयचे देखून आमी देवागे उतर जाण जावपा जाय देखून आमी देवागे आवाज जाण जावपा जाय जॉन 10:27 घाल गो बाय देखून आमी कोणागे आवाज आयकताय तो जाण जावपा जाय एक एक पाट कितें जाता चिंतून चोय आतां ते दुसरो म्हाका तें कॉल येयलो म्हणल्यार वचपा कितें जालें काय ना कांय ना फोन तो यो बेगीन यो इतलोय हो फोन बेगीन यो आतां कितें जालें तें हांवान चिंतपा पावलो ना झपकून उडी मारली आनी वच वयता आसतना हांवें देवा सांगिल्लें कित्याक सगळें आमी जाणोय न्ही तो आतां सांगता तो जियेत म्हूण आमचे भितर जाल्यार म्हज्या पयलीं तो गेलो थिंगा प्रॉब्लेम सॉल्व करपाक तेंय तोच सांगता आमकां आपूण तुजे मुखार वयता तूं कित्याक भिरांत आहा I will fight your battles. You just have to be still. John gata go by. John 10:27. सगळे उतरां उगडास दरे कळ्ळें हांव म्हाका पवित्र आत्मा उगडास करता हांव तुमकां सांगता सो चोय कितें कोन्न दुस्मान आमकां उतर पासून घालपा हें कोत्ता John 10:27. हिंगा आतां आमकां कितें 27. घालें ओके थँक यू म्हजी मेंढरां ती म्हजो ताळो आयकतात आनी हांव तांकां वळखतां आनी ती म्हजो पाटलाव करतात आनी तांकां हांव सासणीक जिवीत दितां आनी ती सासणाक इबाड जावची नात आनी तांकां म्हज्या हातांतली कोण जोंबून व्हरचो ना काय बरें तांकां म्हज्या बापान पुरो म्हाका हां दिल्यात ओके 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 करेक्ट तो सगळ्यावन व्हड आनी म्हज्या बापाच्या हातांतली तांकां कोणायच्यानूच जोंबून व्हरूंक जायना आमेन आमेन हें आमकां कोट्टा आमी म्हणटाय आवय म्हाका हें जाता म्हाका तें जाता म्हाका तें जाता म्हाका तें जाता आमी उतर सोडून प्रॉब्लेम सांगताय आमी उलयताय सगळें पूण आमी चिंतताय काय चोय आमकां देव कितें सांगता आपणागे मेंढरां आमी मेंढरां तागे ताड ओडपा आमकां कोट्टा काय तो आमकां ओडकोता पूण आमी तो आवाज आयकताय काय आमी तागे पाटलाव कोत्ताय काय ओ आमी तो ह्या वाटेन गेलो आमी ह्या वाटेन वयताय कित्याक तो आमगे फाट सोडना आनी हांव तांकां सासणीक जिवीत दितां सगळ्या चोय काय बरें सांगत तो आमकां सांबाळटा आपूण आपणागे बापान ती आमकां दिलें आपणा दिलें आनी तो सगळ्यावन ओड मुगे बापागे हातान तुल्ली आपूण तांकां सोडपाना आपूण तांकां सांबाळून दवरतलो पूण तो आवाज मेन थिंग तो आवाज आमी आयकताय काय तो आवाज आमी रिलेट कोत्ताय काय तो कोणागे आवाज आयकताय काय आमी कितू पाट आमी दोतोरान गेले एक पाट मिस्टेक जाता दोतोराली म्हूण दोतोर सांगताय तो आमी आयकताय काय आवाजू कितू पाट आयकताय काय मागीर आमी साम 91 वाचताय सोदांच आनी साम 91 वाचीन म्हणटरी बरें दिसता धीर दिसता सगळें एक उतर कितू शार्प पूण ते आंज बोडवे देवान आमकां दिले ते आंज बोडवे आमी कामां लायताय काय ते आमकां उपयोगा पडटाय काय पडपा न्हय कित्याक जाणो कित्याक ते देवागे उतरां रावताय तुगे उतरां रावनाय तें देवागे उतर बाय हें घाल गो साम 103:20 घालूं जायना न्ही ओके वेट साम 100 तें उतर आमी उलयताय ते जाणो आमी आतां बायबल वाचताय पूण आमगे तोंडांतल्यान तें भायर सोदता जाणो तें देवागे उतर आमी आवाज आमगे जाता उतर देवा गेलें पूण आमगे आवाज जाय ते उतरां उठावपाक ऑलरायट 100 स्तोत्र 103 103 20 म्हणटा देवाचो हुकूम पाळटल्यांक ताचें उतर आयकतल्या बोळवंत आनी पदवेदार दुतांनो सगळे तुमी सर्वेस्पराची वाखाणणी करात
चोय आतां चिंत देवाचो हुकूम पाळटल्यान ताचें उतर आयकतल्या बोलवंत आनी पदवेदार दूत एंजल्स देवान आंज बडवे धाडले आमचे पासून कळ्ळें ते आंज बडवे आहाय थिंगा अशें करून रावताय ते काम करपाक पूण ते तुज्या सांगपा जायना तांकां ते रावताय हिंग कितें म्हूट चोय देवाचो हुकूम पाळटल्यान ताचें उतर आयकतल्यान बोलवंत आनी पदवेदार दुतांनो सो ते म्हणल्यार कितें देवागे हुकूम पाडपा रावताय ते देवागे हुकूम ते कितको पाडटले देवागे उतर आयकना जाल्यार देवागे उतर ते कितकोन आयकतले आमच्या तोंडांतल्यान तूं पडे तें उतर उलयता तें उतर तांकां कामां लायता देवागे उतर तूं उलयता जाणो तें उतर तांकां काम करपा धाडटा सो इट बिकम्स God's word comes alive through you. देवा तुगे जाय आवाज देवा जाय आमकां जाणवाय आहलोली त्या उतराची ना जाल्यार आमी कोणालो आयकतली आवाज हो येता तो येता सगळो आवाज आयकतली पूण जेजू कितें म्हणटा चोय तो आमकां वळखता आपणागे शेडयो आपणागे आवाज आयकताय म्हणटा चोय हें बारीक चिंतून चोयाय तुमी तें उतर वर्सां आयकपा जाय Romans 10:17 faith comes by hearing and hearing the word of God. देवागे उतर बावार्थ येता आयकून आनी आयकून आयकिल्लें म्हूण जायना उलयतो कोण तें उतरू सो उगडास करे देवाचो हुकूम पाडटाय ते तेगे उतर आयकताय ते बोलवंत दूत सगळे तुमी सोरेस्पराची वाखाणी करात तें उतर आमकोच उलोवपा जाय आमगे जिबीन तें उतर आमी आवाज करपा जाय तें उतर आयकपा जाय कित्याक ना जाल्यार ते थिंगा उरताय उबरावन सो उगडास करे आहलोली ती नाय तुमी काडकांतून काडून उजवाडा हाडलें तुमकां आमकां सगल्यांक आनी तें जिवीत जियेताय ती पयलीं जिवीत न्ही आतां दुसरें जिवीत आहा आमचे भितर जेजू जियेता तें उतर आमचे भितर जिवीत जाता बाप आमकोच्यान काम करपा दिता आपणागे राज वाडोवपा दिता बेश्टो सांगना तो कित्याक तो जाणो आपण आम कितकोन रोचलें तें आमचे भितर कितें घायलें तें आनी आमी कोण तीं आमी केदे व्हडलें राष्ट्र तें आनी आमकां काकलुटीन बोरलें तीं आमकां दुसरें केलें तीं प्रेज गॉड सारकें होरें गॉड इज गूड सो एक एकल्यान आमी ओनिया आज एकूच चॅप्टर केल्लो आमी सारकें समज करपा मातशें सुमान पासून तो चॅप्टर वाचल्यार जाता बरें कोण तुमकां तें उतर सांगतलें आनी हें जालें जाल्यार बरोयाय आनी अंडरस्टँड जावाय दुदा बाळां नाय आमी आतां आमी आडां खावपा जाय आतां आमी स्मुदी खावपा जायना आमी आतां आडां खावपा जाय व्हडलें मांस खावपा जाय प्रेज गॉड थँक यू जिजस सो उगडास नियाड करया ओके हांव पवित्र आत्म्या दिनवासता कित्याक म्हाकाय हें उतर जायचें कित्याक देख आपण दिल म्हूण सांगपाक तुका आपण देख दिल्या म्हाका हे भाशेन हांव आवाज आयकोता गेलो तुका आपण देख दिल्या तुका बेश्टें कोर म्हूण सांगना I have set an example. I have shown you what to do. So, आम कित करपाचें इंस्ट्रक्शन फॉलो करपाचें तें उतर पाडपाचें तें उतर आमगे जिवितांत आपणावपाचें सो प्रेज गॉड थँक यू जिजस आतां मातशें कितें उलोवया तुमकां जायतें आहा उलोवपाक Come on, my sister Corinne. Thank you, Jesus. Hello? Hey, Jesus. Praise God. What you are saying, तू सांगता पळय तें देवा उतर बोलिश न्हू
Amen. बोलिश सो आमकडे ते उतर आसता पळय तेन्ना आमी I liked, what you said about that foolish virgins, पिसाट, Mm, 5 पिसाट आणि 5 शाणी आसल्यो. आमगे जिवीत केन्ना ते पिसाटा भाशेन जाता. जायना correct. Yes. वय जाता आनी आमी कित जाता त्या वेळार न्हू आमी शेणोंक शकता पूण आतां आमी दूध पिना, आमी स्मुती खायना, आमी आतां आड खाता. तर आमी आड खाता म्हणटकूच आमचें कितें जावंक जाय? आमी ते शाण्या भाशेन जावंक जाय. वयता थंय Amen. तेल घेवन आमी वोसोंक जाय आनी तें तेल जावन आसा उतर. आनी Yes. जेन्ना तें उतर भितर आसता पळय तेन्ना आमकां पळय तेन्ना पिसाटा भाशेन आमकां वादळ येता. आमी नकळो मागीर पिसाटां कितें करता ती धांवली. जेजू Mm, येता म्हणल्यार धांवली ती. आमी धांवताना आमकां जेजूची ओडो कळोन कितें जाताना आमच्या जिवितांत आमचें उतर घेवन धांवंक जाय. praise कित्याक God. जेजू जावन आसा आमचो बरो गवली आनी आमी तेजे शेळयो. तो आमकां राखता, तो आमकां पोसता. पूण आमी शाणी जावंक जाय. कित्याक आमचे भितर तो तेल तो ना. आमी ते दुसऱ्यांक कशें दितले हांव? धांवन दुसऱ्यांक धांवनूच दितले हांव. correct. तितकी आमी धांवता वय दुसऱ्यांक आमी दिवंक जाय न्हू तें तेल द लिव्हिंग वॉटर्स म्हणटा पळय तें तेल पळय तें जेजूचें उतर आमी कशें दितले? आमी धांवताना मागीर आमी थकतले हांव आनी मागीर ती पोंटी पालवतली आमची. Praise God. आनी आमी मागीर कितें म्हणटली ना आतां वयता आमी तेल हाडूंक वयता म्हणटली आमी. शिकोंक वयता म्हणटली आतां स्क्रिप्चर ना. Praise God. आमी कितें Correct. करूंक जाय? जाता तितकी आमची ती शाण्या भाशेन ती पोंटी न्हू आमी पोंटीन तेल घालीत रावंक जाय. घालीत रावंक जाय, घालीत रावंक जाय. तेन्ना मागीर तें उतर वयता आमची पोंटी पेट्टा ते फोलेर जाता न्हू फोलेर. Mm, पोंटीच न्हू. It will praise become God. a light of the world. आमी देवाचे फोलेर जातेले हांव आनी देवाचे फोलेर जाले म्हणटकूच आमी ती शाण्या भाशेन आमी सगल्याक चकचकतेले हांव. आमचें व्हडपण करूंक न्हय पूण जो आमचे भितर जियेता, जो आमचे भितर आहा तो जावन आसा जेजू आमी दुसऱ्यांक दितेले हांव. Praise तर God. म्हाका ह्या जे शिकोवणेन हांव मातशी लेट येयली. म्हाका तो I picked up that thing, who am I? हांव खंयच्या कॅटेगरीन काय? Mm, एक टायम I was just trying to recall myself. Where yes, am I? Am I in the foolish virgin or the yes. wise? So God. and what am I? What I have to do? हांवें कित करूंक जाय? म्हजे Yes. पोंटी पेटोवंक कित करूंक जाय? सो हांव तें आयकोता. लास्टाक मागीर तुवें सांगलें सिस्टर मारिया तुवें सांगलें आतां आमी भुरगीं न्हय. आमी आतां दूध पिनाय, आमी स्मुती खायनाय. आमकां जायना थिंगा उरनाय आमी. आमी Yes. ती आतां आमी कितें खाता तें जावन आसा देवाचें उतर तें आतां आमी दुसऱ्यांक दिवंक जाय. Praise Jesus. प्रेज गॉड. Praise Praise God. God. Yes. It was very beautiful, Corinne, when I heard it. I don't even remember where I heard it. And it was like, Praise God. it started off like this. Are you present or are you prepared? Are you present or prepared? That Like, that thing sometimes I we are missed. Yeah, present, I think right? I think I missed those two words. Yeah, Yeah. that's why I was So, trying to. Yeah, but it just came at me, Are you present or prepared? So we are now prepared. all 10 of them were present, right? Present, but they But were not only prepared. few were prepared, 5 correct? were prepared. Only Yes. 5 were prepared. So amazing, isn't it? It was so Praise nice. God. I thought, wow, am I prepared or am I just present? Praise God. So I Praise God. remembered that I loved it so much. Nice So teaching it is. praise Jesus. So awesome. Thank you, Jesus. आणि कोणाक कितें सांगपा जाय? Praise God. Praise God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Bye, Janina. Flavi, you want to say something? Pedro ge chiti thing gail te dante like today it was like really speaking to me ki
वायट करून जरी तर खास्त मेळ जाल्यार तिंत कितें Hmm. what's a big deal? What's a big deal? Yeah, म्हणल्यार yeah. बरें कोण जरी तर तुका लायक खास्त मेळटा ओ तुका लोक हें कोत्ताय जाल्यार दॅट इज देवागे नोदरींत दॅट इज Mighty, yes. या आनी तो म्हणटा की हें तरी आमकां देवान देख दिल्या तेणें फकत बेश्टें सांगिल ना उतरांत डेमॉन्स्ट्रेशन तूं म्हणटा न्हू डेमॉन्स्ट्रेशन इज मोर इम्पॉर्टंट लायक सो देवान Yes. आमकां एशें कोन्न बेश्टें उलोयल उतरांत दाखोयल ना आमी दाखोयल भुरग्यां ना. सांगता एशें कोन्न नाका तेशें कोन्न म्हळ्यार ती कोतलीं कितें आम कितें कोताय तें चोयताय तेंच ती पीक कोतलीं Yes, कितलींय सांगो yes. आमी उतरांत कितेंय सांगो बट इफ शी सीज इफ माय डॉटर सीज वॉट आय एम कोत तेंच पीक कोतो तें रादर देन Yes, picking what yes, I speak, what I preach. So yes. तेच भाशेन देवान ऑलरेडी डेमॉन्स्ट्रेशन दाखोयलां कित्याक ते कांय लायक तूं सांगता ते भाशेन की ते कितें आहलोलें वॉट वॉज हीज मिस्टेक कितें Yes. नो sin he had no sin Kind. Yes, नाय he was कांय so ना pure. बट ते आख्ख्या संवसारान लायक कितको तेक नाकारलें जेन्ना तो हिंगा आहलो तेन्ना आनी तेंच तो म्हणटा की तुमकांय जातोलें आनीक तितून तुमी संतोष बरीत जावात बिकॉज दॅट इज वेन रादर देन रिटेलिएटिंग गिवींग इट बॅक परतून वायटाक वायट आनी फारीक कोन्न नाकाय ते भाशेन सो दॅट लायन वॉज स्पिकींग टू मी कित्याक जायत पाटा म्हणटाय वी सी देवागे हात आमकां आसनाय दिसती पडटाच आमगे परिस्थितींत बट जेन्ना ती परिस्थिती येता तेन्ना एक एक पाट जाता न्हू म्हाका कित्याक येयलें म्हाका कित्याक कितू म्हूण सोंसतोलें आनी तें स्क्रिप्चर थिंग येयलें की हांव आसा तो हांव न्हय पूण क्रिस्त म्हजे भितर सो तें देखून म्हाका सदां हांव जायत पाट विसरतां जेदो सिच्युएशन येता ते दोना की इट्स नॉट मी क्रायस्ट इज इनसायड ऑफ मी आनी तो Yes. हें सोसूंक म्हज्यान सोसूं जात हें बट जायत पाट दिसता जायना म्हूण आय थिंक दॅट टायम आय फॉरगेट दॅट म्हजे भितर Yes. कोण आहा तो हांव विसरता त्या टायमार त्या वेळार बट जरी तर आमकां सदां इफ वी आर अवेअर ऑफ हू इज इनसायड ऑफ अस आमी हें सगळें जें देव सांगोता तें आमी करूंकूय पाडूंकूय पावतलीं so I need to remind myself like Praise that God. these two scriptures were speaking to me that it is not me it's Christ who Yes. lives in me आनी हांव जायत पाट तें विसरोत म्हूण जेदो टेस्ट येता ते दोना so if I Yes. remember that it will be so smooth thank you Yes. हें जातोलें it will be so different yeah Jesu warka praise God Praise God. But I have learned, I have experienced this. Now you are put in a situation, right? And you are the main part of that situation. पण कितें जाता जरी तूं आतां आमी म्हणटाय आवय so much pressure now what am I going to do? But just imagine तुज्या भायर कशें सोरपा जायना थिंगा. It all depends on what choices you make. So you rather live with the word of God, live with God, trust in God, and handle the situation with the faith that you have. Because everywhere in the Bible, Jesus says, your faith has healed you. Your faith has let you go. Your faith has done this. Your faith has done that. So a situation तो आम भायरी सरपाकू जायना. कोण कोत्तलो नाल्यारी? तुगे पाट आहा ते कोण प्ले कोत्ता? No one does. That's what I have learned now. हांव भायर सरलें जाल्यार कोण कोत्तलो? No one is going to do it. You are meant to be there. Very true, very true. Yeah, Praise God. praise God. We have to, Yes, yes. You are just put there, planted there for a very good reason. yes, amen. Praise God. Thank you, So yeah, Jesus. sister, like I was looking at the वाचलोलें 1 Peter 2:19 कित्याक Ah. कित्याक देवाक अशें जाय म्हूण समजून फावो नासतना बगूंक पडटात ते कश्ट सोंसणीकायेन घेतले जाल्यार हें एक देवाचें देणें सो दिस आय वॉज लायक Yeah, it Right. touched me too. Yes. येस आनी And then, वायट केला म्हणून मार घेतलो जाल्यार हातून कसली वडवीक yes. पूण बरें केलां आसतना खास्त भोगल्यार देवा मुखार मोल आसा तेक वालोर आहा लायक देवा मुखार मोल Yeah. आसा बरें कोन्न खास्त भोगल्यार म्हणजे लायक these scriptures 19 20 21 20. Yes. Yeah, So, yes. yes, it's so this. And then down 24 is this, by the wounds we are healed. Yeah. That is about his crucifixion. But these three scriptures, wow.
It's just like, praise God. So beautiful, you know. God is good. Sol bye, Jonina. Jonina kottago? Kele? Praise God. बाप्पा तुका केरीत आयका वाखाणी तुका दिन वाचतीत हांव हे वेळार खरें सोनिया कितलो बऱ्या उतरांनी तूं उलयलोय आनी आमच्या काळजाक सगळो संतोश तुवें दितलो कितलो आमी भावार्थ घेवंक गरजेचो दुनिया हे तुज्या उतरान कित्याक हें उतर तूं जावन आसा ही दुनिया आनी हे उतरान बाप्पा तुवें आमकां केरीत तुका चिटकून दवरूंक तूं येवजिताय कित्याक कितलो तुवें तुजो मोग दाखयलाय तुज्या उतरांतल्यान आमचें सगळें एक एक पाटी बापा आमी कशी सकयल पडटा तेन्ना आमकां तुजो उगडास येना पूण आमचेच आमी वसुगीन जिवंक सोदता पूण न्हय बापा तूं रोखडोच येवन आमकां तुजो हात दिवन उबारताय मोहिमा तुका दिवंक आमी कित्याक आमी पडटा तितली पाटी तूं आमकां वयर वयर काडीत आसाय आनी हाचे वरवीं आमीच आमकांच नियाळ करूंक गरजेचो कितलो बाब आमचें सगळें मोग करता कितलो तो आमकां दया दाखयता आपल्या भुरग्यांची कित्याक ताणेंच आमकां रोचल्या देखून तो आमकां विस्वाशी देव म्हणून आपल्या उतराक तो केन्नाच ना म्हणचो ना असली ताणें भासावणी दिल्या आनी देखूनच जेजू सांगाता बापाक आमी मोहिमा दिवंक गरज आनी ताची दर एक गरज ताची दर वासांनी घडोवन हाडटाय तो बाप जावन आसाय हाचे वरवीं आमचो भावार्थ अदीक अखंड जावं आनी ताच्या सांगाताक बसोंक आनी ताचे थंय उलोवंक बाबा आमकां तूं सगळें बळ आनी काळीज तूं दिताय ह्या तुज्या उतराची देखून बापा ह्या वेळार आयच्या दिसा पासत ह्या तुज्या उतरां पासत आमी तुका काळजांतल्यान आर्गां दिता आनी तेच बापा आमी वाखाणटा कित्याक हें उतरां ताणें आमकां हाडल्यात म्हणून एक एकल्याचें नांव घेवन आनी आमकांच ताणें उजार करूंक आपल्या उतरा वरवीं दुसऱ्याकूय तें उतर मेळोवंक आनी तांच्या जिवितांत सगलो संतोश शांती तांकां मेळोवंक मागता जेजू क्रिस्ताचे नांवें आमेन Amen. Amen. Praise Amen. God. Thank you, Thank you, Jesus. Jesus. Praise God. Thank you, my dear sisters. Praise